मादेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आवेसोर 5 वोड 20 ते 26. एकदम जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, देवाक मानता ते करूंक शास्त्र्यां आनी फारिसेवां परस तुमी ओदीक राजी नात जाल्यार सर्गींच्या राज्यांत तुमी भितर सोरचींच नात. जिवेशी मारूं न्हय, पुर्वजांक अशें सांगलेलें म्हूण तुमी आयकलां, आनी जिवेशी मारतीत तांचेर न्यायसभेचें कास्तीचें फर्मोण पडटलें. तर हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या पेल्याचेर राग दवरता जाल्यार ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडटलें. कोणूय आपल्या पेल्याक तूं गोळयो म्हणटीत जाल्यार ताचेर महाधर्मसभेचें कास्तीचें फर्मोण पडटलें. आनी कोणूय तुका तूं देव धर्म नासलोलो म्हणटीत जाल्यार उज्याच्या येमकोडाची कास ताका फावो जातली. म्हणटच तुजें दान वेदिशीं घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्या आड कितें आसा म्हूण तुका थंय उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड, आनी पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं संधान कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या लागीं उप्रासलेलो थोंटो ताचे बरोबर वाटेर आसतनाच बरे भाशेन सोंपय, नाजाल्यार तो तुका नितीदाराच्या हातान दितीत बी, आनी नितीदार तुका चौकीदाराच्या ताब्यांत घालून बोणकुणींत उडयत. हांव तुका खरें सांगता, तुजो निमाणो पाव आसोरयोन तुवें फारीक करीसर थंयसरली तुका सुटका मेळचीच ना. देवाचें उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.